केरळात जाल्ल्या सैमीक अरिश्टा वेळार मगो पक्षान 2 लाख रुपया केरळाक दिवन मदत करपाचो निर्णय घेतला। तशेंच गोंय मगो कार्यकर्त्यांनी एकठांय येवन आपले परीन केरळा खातीर कितें तरी करचें म्हूण उलो करपाक मगोन मंगळारा पत्रकार परिशद घेतल्या, अशें मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान सांगलां। आरडीएक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। मंच मदीं आसा आज हांगा केरळाच्या अय्यप्पा टेम्पलाचे पदाधिकारी आसा, गोवा मल्याळम कल्चरल एसोसिएशनूय बी हांगा ते बी आमचे बरोबर आसात की सगळ्यांनी एक कडेन जावन बेघर जाल्ल्या लोकांक चडांत चड सहाय्य करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी तुमकां हांगा आपयल्या की गोंयच्या सगळ्या लोकांक कार्यकर्त्यांक मगो पक्षाच्या उलो मारपाक की आमी कितें बरें मदत करया म्हणून सांगपाक पयलींच थारायिल्लें आसा। मगो पक्षाच्या वतीन केंद्रीय समिती मगो पक्षाच्या वतीन आमी 2 लाखाचो चेक केरळा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडाक आमी दिता। त्या भायर आज फोंडा तालुक्यांत जे आमचे कार्यकर्ते आसा, पंच आसा, कावन्सिलर आसात, हे सगळे जाण फोंडा तालुक्यांतल्यान एक मोठी रक्कम आणि त्याच प्रमाणे खाद्यपदार्थ आमच्या ह्या केरळाच्या भावाच्या गोंयांत रावता त्यांच्या माध्यमांतल्यान धाडपाक सोदता आनी धाडटले। प्रत्येक पंचायती लेवल आसा, पंचायत लेवल आमचे उमेदवार, कार्यकर्ते आनी कावन्सिलर हे बी आपल्या पगारांतले कितें ना कितें वांटो दिवन सहकार्य करतले। तेन्ना प्रत्येक मतदारसंघात पंचायत लेवलाक कार्यकर्ते फिरतले आनी देणगी जमा करतले। कितें धान्य बाकी कितें मेळटा तांचे कडल्यान सहाय्य मेळटा ते घेवनूच आमी केरळा धाडपाचो विचार केला। कारण केरळांत आज 2 लाख लोक बेघर जाल्ले आसा, परिस्थिती खूब बिकट आहा, मेडिसीन थंय कमी पडल्या, थंय काम करपाक लोक कमी आसा आनी तातडीची गरज खूबशी थंय भासल्या। त्या खातीर आमी मगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान आमी हो निर्णय घेतिल्लो आसा। सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशें आव्हान हांव गोंयकारांक प्रत्येकाक करता। मामलेकार आनी विद्या पुरयकर ही 11,000 दितली। त्याच प्रमाणे फोंड्या ब्लॉक प्रेसिडेंट अनिल नायक 11,000 रुपया दितले। आमी आमचे 5 पंच जे आसात, सुधीर रावत, सांगावळकर मॅडम, नावीद, सज्जन आनी बिका केरकार हे मगो तर्फे 11,000 दितले। त्याच प्रमाणे आमचे चेअरपर्सन आनी कावन्सिलराचे तर्फे 11,000 रुपया दितले। आनी टोटल आमी 1,500 kg हे आमी कडधान्य हांगाच्यान काडून दितले।